Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. स्वयंपूर्ण गोय म्हणून घोषणाबाजी करताना सरकार शेती करात म्हणून लोकांक सांगता। एका वर्षात 3000 नवे शेतकार तयार करपाचे WRD मंत्री सुभाषान टार्गेट दवरला। मात दुसरे वटेन गांवगिऱ्या वाठारांनी उलटे चित्र। लोकांक शेतां राखूंक झगडचे पडटा। मोल्या धाड सांगोड्यांतलीच परिस्थिती पळयात। पुर्तुगेज काळांतलो हो कॅनल खुबशे कडेन लिकेज। WRD उदक सोडटा मात पावपाक जाय ते सगळ्या लोकां मेरेन पावता म्हणसर पावच ना। कित्याक तर कॅनलाच्या खुबशा पॉइंटार लिकेज आसा। उदक जमनीत झिरपता काय खंय वता कळच ना। सरकारान कॅनल जाग्यार घालचो ना जाल्यार लागसारच्या मायनिंग पिटांतले उदक तरी दिवचे म्हूण लोक मागता। उदक ना म्हूण आतां मेरेन खंय थंयच्या 100 लोकांनी शेती करप सोडून दिला। कॅनल तो वयल्यान बांदार बिमलाच्यान येयल्लो आसा तो ते कॅनला वयल्यान उदक सोडलां पूण उदक सकयल पावना। तो कॅनल सामको पाड जाला म्हणजे बुराक पडोन सगळें उदक वयता। ते आमकां मातसो कॅनल रिपेर करून सरकारान दिवचो। आनी हे जर आतां आमी शेत रोयना जाल्यार खूब जाण लोक अशे हे पडटले लोकांक जेवपाक बी ना आसल्यार हे तांदूळ विकते हाडून हे करचे पडटले। तेन्ना आतां पयलीं आमी खूब जाण शेतान काम करताले रोयताले ते आतां सगळे कडांचे शेत उदक पावना म्हणून सगळे गेल्या। ते थोडेच शेत रोयता ते सरकारान कितें करून हें करून आमकां दिवचें। तुम्ही कितें संघटनेतर्फे कितें दिलं बीन लेटर बीन? ना दिवना ना तो पयलीं धाडलेले कॅनल हें करचें ना पयलीं दिल्लें। बाबा ते कितली वर्सां जातली आतां कॅनल असो बंद आसा म्हणल्यार उदक येना? येना म्हणजे ते हाडटाले वर्सां अंदू सामकेंच सुको आसा अंदू उदकूच येवना। पोरूच जाय येताले? पोरू येताले। हो पुर्तुगेज टायमाचो कॅनल हो कितली वर्सां जाली ती पळय तूं एकदां सारकें करूना तेणी कितें रिपेरींग केलें ना तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान। पूण आतां काल पळयलां आमी काल पेपराचेर दिलें तेंच्यांनी कितें कोटी खर्च करून आमी सारकें करतले म्हणून सरान सांगलां शिरोडकर सरान। ना हे आतां कॅनल खंयच्यान तुमकां हो आतां? हितूंतल्यान बिमलाच्यान म्हणल्यार कुळ्या तेडीच्यान? कुळे सायडीच्यान। हय मागीर तो आतां खंय पर्यंत तुमकां उदक लास्ट मेळटा? हे आतां लास्ट हांगाच हेजे सकयल आनिकूय आसता कॅनल ते तिकडे वचनाच उदक वचना हांगाच पावना। आनी ते सकयल आनी कितके शेतकरी आहा कितके म्हणजे आनी 25-30 शेतकरी आहा सकयल म्हणून तांकां उदक पावलें ना। आनी तेजे भायर शिरोळा म्हणटा थंय आनी कितके 100 शेतकरी आहा तांकां उदक पावना। ते पावसाक कितें तरी करून रोयता शेत ते शिरोळा। जर हें उदक शिरोळा सुद्दां येलें जायत कॅनल सारको करून जाल्यार ते शिरोळकारूय तेवूय रोयतले खंय दावकोणचेकार दावकोणी बिकोणी तेवढे। तुमचें म्हणणें सरकारान कितें करपाक जाय जाल्यार तुमकां उदक पावतलें हांगासर वेवस्थीत? कंप्लीट तेणी कॅनल रिपेरींग करपाक जाय। सायडीच्यान ताका रस्तो बिस्तो करून तो कित्याक आतां झाडां बिडां मातशें सादारण जाल्या न्हू रस्तो करता म्हणलेलो तेणी सुभाष शिरोडकर आमच्या रस्तो करूं या पयलीं म्हूण सांगलेलो साहेब सरान सांगलेलें। तो रस्तो करून तो बी ते आतां जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याक तेणी हें केलो करतलो सांगला आमकां। आमी बिमलान मिटींग घाली दिसता। मागीर तो कॅनल रिपेर जालें जाल्यार तुमकां उदक मेळटलें? उदक मेळटलें कॅनल कंप्लीट रिपेर जालें म्हणून तो करूं जाय तेंच्यांनी। आनी आमकां त्या पिठाचें उदक काडून दिता म्हूण सांगलेलें तेवूय जाल्यार काडून दिल्यार आमचें चलता काम जाता। मायनिंग पिठाचें उदक तुमकां काडून दिलें? मायनिंग पिठाचें मायनिंग पीठ लागीं आसा? लागीं आसा हांगा DMCचो। तें उदक सप्लाय करून पंपान पंपान केल्यार आमकां शेताक पावता न्हू त्या पिठाचें। पळय हांगा लागीं ताका व्हडलो खर्चूच ना ताका। आतां ह्या उदका लागून सगळी शेती पडींग उरली पळय। आतां शेती कितली पडींग आसा तें पळय सगळें उदका लागून पडींग उरले। आतां हे जवळ जवळ म्हाका 20-22 लोक सुमार ह्या उरले पडींग। हय आतां कितली वर्सां जाली तुमकां हांगासर उदक आतां बंद जालां हांगासर येवपाचें? ह्या 10 वर्सांक आतां उदक सामकें कमी शेवटी सामकें जाय। मागीर कॅनल रिपेर करपाची गरज आसा? हय कॅनल रिपेर करीत लिकेज समज जर बंद करीत जाल्यार तुमकां वेवस्थीत हांगा उदक पावतलें। आनी ते सगळे शेतपळ पडींग सगळे ते म्हाका 25-30 लोक ते बंद जाले आतां ते म्हाका तो ड्राय पडलो तो ड्राय जालो। सो मेन समस्या तुमकां उदकाची? मेन म्हणल्यार उदक आमकां इम्पॉर्टंट जाय न्हू तें उदक आमकां मेळना। पण आतां सरकारान 15 नोव्हेंबराक उदक सोडलेलें पळय कॅनलाचें तें तुमकां हांगासर उदक कित्याक लागून पावना? मदीं धांव करता लोक आनी लोकांचे कानाल बी फोडून अशें उदक व्हरता तेन्ना तें आमकां उदक सकयल मेळना। आनी गेले जाल्यार आमकां प्रत्येक मनशाक तें उलयता उलयलें म्हणटकीर दबावाचेर मातशें हें जाता फाटीं फुडें जाता आनी लेट वयता। कितली कानाल टोटली कानाल आसा पळय
मेन म्हणल्यार कुसागराच्यान तो कानाल येयलो पळय नवो हांगसर तो ऑलरेडी सामको पेटीर जाल्लो आहा. कितली खूब वर्सां जाली ताका पुर्तुगेज टायमा वयलो तो ऑलरेडी तेंच्यांनी रिपेर करूंक ना. करून अजून सो हांगा आतां कितली शेतकार आतां कमी जाले शेत लावपाचें पयलीं कितले जाता आशिल्ले म्हाका दिसता खूब आसले 100 शेतकार कमी जाले उदका लागून कमी जाले. म्हणल्यार मेन तुमकां उदकाचो सोर्स हांगा ना. कुळ्या पंचायत तशेंच मोल्या पंचायत वाठारांत लोकांक जे शेतांक उदक जाय तशें उदक मेळना आनी जे कॅनल आसा जे पुरातन अशे कॅनल आसा त्या कॅनलाच्यान जे उदक दर वर्सा सरकार सोडटा तें तेंच्या पर्यंत पावना कारण हे कॅनल जुने जाल्ल्या कारणान हांकां खुबशे लिकेजीस आसा आनी ताका लागून लोक शेती वेवसाय सोडपाक लागल्या. ताका लागून सांगोड गांवच्या लोकांनी जी मागणी केल्ली आसा की हे जे लिकेजीस आहा ते सरकारान रिपेर करचे आनी तांकां सुरळीत उदक सोडचें. अदरवायज जे मायनींग पीठ तेंच्या थंय गांवांत आसा त्या मायनींग पिठाचें उदक तांकां शेत वेवसाय करपाक दिवचें म्हणून कुळेच्यान प्रोंडा खातीर विवेक प्रभू.